बोरी पंचायतीन सरकारी परिपत्रकाक केलो विरोध. पंचायतीचेर सरकारान अधिकार दाखोवप म्हटल्यार थळाव्या स्वराज्य संस्थांचे अधिकार काढून घेवपा सारखेच म्हणटा बोरयेची पंचायत. दिकरपाल नावेलीच्या रस्त्यांची जाल्यार सामकीच अवतिकाय. एकाच पावसात रस्ते व्हांवन वयतात कशे थळाव्यांनी उक्तायले अजाप. अमेरिका चीनामदी केस्त्याव चालूच. चीनाच्या टिकटॉक ॲपाचेर अमेरिकेन घातली बंदी. बोरयेच्या घडणुकेवेल्यान वीज मंत्र्यान दिवचो राजीनामो. राष्ट्रवादी काँग्रेसीन केल्या मागणी. कसलेच टेंडर काडिनासतना बांधला अंजुना सबस्टेशन. सरकाराचेर सनसनीत आरोप. येवकार, हांव सुशांत गावस. पळयात खबरो विस्तारान. दुयेंती मरपाचें सत्र चालूच आसा. कोरोना केशींचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा. दुसरे वटेन धादोसकायेची गजाल कळ्ळ्या ती म्हटल्यार सिप्ला कंपनीन गोंय सरकाराक रेमेडिसिविराच्यो 1000 बाटल्यो दिल्यो. व्यावसायिक सामाजीक बांदिलकायेच्या माध्यमांतल्यान सिल्पा कंपनीन गोंय सरकाराक रेमेडिसिविराच्यो 1000 बाटल्यो भेटयल्यो. Under their CSR, they are giving the state government. They are giving the state government about 1008 vials, and this is I mean, we are really very grateful to them because this will help in benefiting over 200 patients. As we know that one vial is required for 6 vials are required for one patient. And it was just mentioned now that generally this is given during fighting COVID-19 at stage 2. And also this is a very important drug that is being widely used today. COVID-19, we are now revamping the total functioning with experts and additional experts as far as the COVID hospital is concerned in Margao. In addition, with the support of the Chief Minister and the whole team under the Goa Medical College and the Director of Health Services in the ASI hospital, we are trying to see what best services we can provide. Today I have received about 1000 vials of remdesivir, which is one of the most important antiviral that we use in the COVID hospital. This has been sponsored by Cipla company to the Ministry of Health, Government of Goa, and I am thankful to them. I am also thankful to our Honorable Health Minister, with whose efforts this remdesivir has come to COVID hospital. I am taking them to the COVID hospital for benefit of many patients who are in need of remdesivir. This is very costly medicine, and it is in fact used in stage 2 of COVID infected patients. And it is a life-saving medicine. कुठ्ठाळी पंचायतीचो एक कर्मचारी कोरोना पॉझिटिव्ह सापडला. कोरोना तपासणी केल्या उपरांत तो पंचायतीत येऊन गेलो. उपरांत त्याचो अहवाल पॉझिटिव्ह आयिल्ल्या पंचायत मंडळामदी भय निर्माण जाला. सादुरताय म्हणून कुठ्ठाळी पंचायत सोमार मेरेन बंद दवरपाचेर एकमत जाला. Actually, last Wednesday, एकलो आमचो visiting staff जो आसलो तो he was tested, and without our knowledge he just came to the panchayat, and then on Thursday we came to know that the same visiting staff was detected as positive. So we were a little anxious. So I coordinated with health department, PHC Dr. Sukor, and under Dr. Sukor's advice, we waited for 4 days, and after 4 days, we conducted the test on all of our staff. Go to see, Amcho Eklo staff is turned to be positive, and 3 tests on three test staff are not clear. Since Amchi own staff positive made, and we are not sure whether what will be the result of the another 3 staffs. So haka lagun naka Amchi localsache life risk galpak, because it is a matter of life and death. So haka lagun, as a precautions measure, I coordinated with the BDO, and BDO said to close the panchayat till Monday. पणजी आल्तीन वाठारात स्वॅब टेस्टिंग केल्ल्या 112 मधल्या 10 जाणांचो अहवाल पॉझिटिव्ह आयला. आगोद म्हापशेच्या एका 63 वर्सां पिरायेच्या दादल्याक त्याच्या घरा मरण येयलें. तशेंच खोर्ली म्हापशेचे एके जाणटे बायलेक हॉस्पिटलांत मरण येयलें. ह्या दोगांचोय कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह येयला. पेडण्या सध्या कोविड-19चेर जागृताय मोहीम चल्ल्या. ह्या वेळार मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटे आनी उपजिल्लो अधिकारी निपाणीकर हजर आसले. रिपोर्ट द्याक जाल्या आनी आजच्या डेटीन तुमी म्हणशात जाल्यार म्हाजे कडेन 49 पॉझिटिव्ह केसीस आसात आयज.
आणि ह्यो केसी चडश्यो आयसोलेटेड प्लेसीचे म्हणजे पयस पयस घरान आसात, एका जाग्यार स्टॅग्नंट जाल्ले ना. सो चड टेन्शन घेवपाचें किंवा असो भंय घेवपाचें कांय कारण ना. ह्या सगळे फॅमिली किंवा हे जे लोक आसात तिंकां त्या हॉस्पिटलान कोरोना केअर सेंटरान एडमीट केल्ले आसात. थोड्यांक होम आयसोलेशन दिल्लें आसा आणि तेंच्या घराचेर होम आयसोलेशन म्हणून स्टिकरूय लायिल्ले आसा, जेणे करून लोकांक अशें दिसतलें की थंयसर वचपाचें न्ही किंवा तें घर जें आसा आयसोलेट केलें. परत एकदा ह्या कार्यक्रमाक तुमचे मनापासून स्वागत अभिनंदन करता आणि परत सगळ्याकडे मागता की डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस असो, पोलीस डिपार्टमेंट असो, हेल्थ डिपार्टमेंट असो, तांकांय आमी मदत करया आणि आमचे कर्तव्य आमी बजवया. गोवा 365 खातीर कुठ्ठाळेच्यान हिरू महाले, पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. 62,538 हो भारतातलो आयचो आंकडो. भारतातलो कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 20,27,000 वयर पावला. जाल्यार संवसारात होच आंकडो 1,92,72,197 पावलो. 1,23,72,758 लोक बरे जावन घरा गेल्यात. जाल्यार भारतात आयज मेरेन 13,78,000 वयर लोक ह्या दुयेंसांतल्यान मुक्त जाल्यात. भारतात एकाच दिसात 62,538 कोविड-19 केशी नोंदयल्यात. फाटल्या 24 वरां भितर सुमार 886 जाणांच्या मरणाची बातमी आसा. जाल्यार 49,769 पेशंट बरे जावन डिस्चार्ज मेळून घरा गेल्ल्याची सुखदिणी बातमी आसा. भारतात आयज मेरेन 20,27,074 केशींची नोंद जाल्या. एक्टिव्ह केसी 6,07,000 पावल्यात. 41,585 लोकांक मरण येयल्ल्याची बातमी आसा. जाल्यार 13,78,105 पेशंट बरे जाल्ल्याची बरी खबर आसा. 4,79,779 ची नोंद करत भारतातल्या हेर राज्यां मदीं महाराष्ट्र सगळ्यांत फुडें आसा. तामिळनाडूंतलो आंकडो 2,79,144 जाला. आंध्र प्रदेशात 1,96,789 दुयेंती सापडल्यात. कर्नाटकांतलो आंकडो 1,58,254 पावला. जाल्यार 1,41,531 पेशंटांची दिल्लीत नोंद जाल्या. संवसारभरचो कोविड-19 केसींचो एकूण आंकडो 1,92,72,197 पावला. ह्या व्हायरसाक लागून 7,17,918 लोकांनी निमणो स्वास घेतलो. जाल्यार 1,23,72,758 लोक कोरोना मुक्त जाल्यात. आनी संवसारांतले कोरोना पिडेस्त हे 5 देश. 50,32,547 हो USAचो आंकडो. त्याच्या फाटल्यान 29,17,562 केसींची नोंद करत येता तो ब्राझील. 20,30,001 केशी नोंदयत भारत तिसरे सुवातेर आसा. रशियेतलो आंकडो 8,77,135 पावला. जाल्यार साऊथ आफ्रिका 5,38,184 पावल्या. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. राज्यभर कोरोनाच्यो केशी वाडतच चल्ल्यात, पूण आर्ले आनी राय वाठारात सुदारणा दिसपाक लागल्या. थळावे सांगतात कोरोनाचे दुयेंती उणे जायत गेल्यात. तशेंच लोक बरे जावपाचो वेगय बरो आसा. देखून कंटेनमेंट झोनांतल्यान हो वाठार कुशीक काडचो अशें तांचें म्हणणें. शासकीय यंत्रणांनी आर्ले, राय आनी कुट्टरीचे कुशीचे कांय वाठार कंटेनमेंट झोन म्हूण जाहीर केल्ले. आतां हांगाच्यो केसी उण्यो जावंक लागिल्ल्यान हो नो कंटेनमेंट झोन म्हूण जाहीर करचो अशें लोक मागपाक लागल्यात. ह्या विशयाचेर शुक्रारा कुट्टरेचो आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्से उलयलो. पळयात. थिंग्स आर एक्चुअली स्प्रेड जबर जाल ना आता अकॉर्डिंग टू माय इन्फॉर्मेशन. वी विल कन्फर्म इट. बट जो तो स्प्रेड जाता जाल्यार हांव तांकां आनी देखून रेशन दिता आनी 1-2 दिसांनी. वी विल मेंटेन. आमी सद्या दिला तांकां एका 8 दिसान दिला. सो वी विल गिव देम वी विल कीप देम फॉर सम टायम सो दॅट दे डोंट गो आउट. बट नाव आय हॅव नोटीस दॅट आमगे स्प्रेड जाता फ्रॉम इंडस्ट्रियल स्ट्रीट. All people who are working in industry street where na sogilyan tenka positive zale. So basically now spread is from there, not from that area. So we will verify all these facts. We will check what is the position, and then accordingly we will talk to authorities. We will request authorities what to do next. We will have a discussion with medical officer, with collectors, and decide what is the next course of action. Because I can't take decision on my own, because the administration has to take a decision and call. And containment zone munta mujhan kadba kai na baba. It is a very dangerous affair and I don't want to talk about it. We are about 38 positive that's yesterday, and we were about housing board we had about 10 cases. Kutturi has been substantially reduced.
कुर्तोरी PHC कुर्तोरी PHC पण ते दाखयता ते दवर्ली एरिया केसीस. आता राय पड दाखयता ते आमगे केसीस, बट राय पडे आहाय त्यो मोस्टली फ्रॉम इंडस्ट्री स्टेट. आता न्ही लोकल ट्रान्समिशन ना इंडस्ट्री स्टेटींतल्यान येताय. सो वी आर लिंक स्टेट, वी आर पुटिंग, वी आर आम पड कितें काम करपा तें आम कोत्ताय. जी घरां हें जालें पॉझिटिव्ह जालें तेंका आमी सॅनिटायज कोत्ताय. आतां होम क्वॉरंटायन करूंक लागले. दॅट इज अगेन अनदर इश्यू विच वी हॅव टू टेक, होम क्वॉरंटायन. सो आतां होम क्वॉरंटायन केलें ते कोण आम सांगना, कोण MLA सांगना, पंच सांगना, कोण चोवपा हें. हांव कलेक्टराक आज मिटींग घेतलो हें डिस्कस करपाक ऑल दीस इश्यूज. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. बोरी पंचायतीन सरकारी परिपत्रकाक विरोध केलो. पंचायत व्यवहार पंचायत संचालना वरवीं जावचे न्हय अशें तांचें म्हणणें. पंचायतीचेर सरकारान अधिकार दाखोवप म्हटल्यार थळाव्या स्वराज्य संस्था आनी BDOचेर आळाबंद घालपाचो यत्न अशें तांकां दिसता. सगळ्यो फायली मंजुरे खातीर पंचायत संचालनालयांत हाडून दिवच्यो अशें 31 जुलयाक सरकारान परिपत्रक काडलां. बोरयेचो उपसरपंच सुनील सावकार म्हणटा, पंचायतीच्या कामाच्यो फायली BDO आनी तालुका पावंड्यावेल्या इंजिनियरा कडल्यान सुटावी जावंक जाय. पळयात ताचें म्हणणें. एक सर्कुलर काडलो आसा गव्हर्मेंटान डायरेक्टर पंचायत 31 जुलयाक. हांगा आमी सगळ्या जमलेले आसा, हेका लागून की त्या सर्कुलराक आमचे सामको विरोध आसा. आता सरकारान कितें केलां की ज्यो फायली आसा म्हणजे आमी जे हे घेवन धाडटले रेजोल्युशन, जेईन जसो एस्टिमेट केलो की फायल डायरेक्ट पणजे वतली आनी तिणी AE आनी EE हो पणजे बसयल्लो आसा. म्हणजे नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा. नॉर्थ गोंयांत जवळ जवळ 100 पंचायती आनी साऊथ गोंयांत जवळ जवळ 90 पंचायती. ह्यो सगळ्यो फायली आतां पंचायत डायरेक्टराक वतल्यो. म्हणजे गव्हर्मेंटान हो प्रोसेस इजी करपा वाट्याचो आनी त्रास करून उडयल्ले आसा पंचायतीक. म्हणजे ज्यो कोण बोरी पंचायत हाका पयलीं सगळ्यांत पयलीं ओपोज करता आनी हांव आनी आमी सरपंच आमचे 5 मेंबर बाकीचे पंचायतीचे सरपंचाक आनी आमकां कॉन्टॅक्ट जातले. हे जो प्रोसेस हिणी केला हातूंत भितर हिणी पंचायतीचो पावर काडलो, BDOचोय पावर काडलो आनी सगळे पावर काडून हो सगळो मिनिस्टर जो आसा सगळो पावर आपल्या हातांत घेवपा पळयता आनी पंचायत डायरेक्टर. आमचो हाका ठाम विरोध आसा आनी आमी हे 8 दीस भितर सगळे पंचायत सरपंचाक बी कॉन्टॅक्ट जावन आतां आमी मोठ्या प्रमाणात विरोध करतात. 2 लाखांचे पयलीं कशें आशिल्लें 2 लाखांचे बी फायली मोर देन 5 lakhs ज्यो फायली आशिल्ल्यो त्योच पयलीं पणजे वताल्यो म्हणजे डायरेक्टर अप्रुवल, बाकीच्यो ह्या लेवलार जाताल्यो. आतां ईच एंड एवरी फायल म्हणजे तुगेली 50,000ची सुद्दां फायल आसा ती पणजे वता. आतां गव्हर्मेंट आतां एक सांगता, पयलीं मामिना बद्दल लोक पयलीं सामके वायट उलयता. वन ऑफ द करप्ट मिनिस्टर्स इन गोवा आनी हाजे पयलीं ताका लायटीचें प्रकरण केलें म्हणून हे परिकरान काडून भितर उडयलो आनी आज तो ताजे आतां ट्रान्सपोर्ट येयला आनी ताजे आतां हें येयला. म्हणजे ताका कितें म्हणटा तें करप्शन शिवाय ताका आनी कांय दिश्टी पडना. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. पेडणे महामार्गाचेर एका ट्रेलराक अपघात जालो. सुदैवान कोणाकूच दुखापत जाली ना. ह्या अपघातात ट्रेलर आणि JCBचे लुकसाण जाला. ट्रेलर रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या JCBचेर कोसळ्ळो. ताका लागून JCB ट्रेलर पोंदा मेळ्ळी. आता MVRचे काम चालू आसा तेन्ना जे प्रॉपर प्लॅनिंग करपा जाय, जे रिफ्लेक्टर लावपाक सिग्नल लावपाक कांयच लायिल्लें ना. आज कशें आसा पावसाचो काळ आसा, सिजन आसा पावसाचो आनी कितें जाता भायले गाडी आसा आमीच त्यो गाडी चलयता हायवेचेर आनी इतलो पावस पडटा की फुडलें कांय कळना. आनी जर तुमी आतां रस्तो पयलो आसतलो हेका जर रिफ्लेक्टर लायिल्ले जाल्यार एटलीस्ट बाबा लोकांक दिसता की बाबा हो रस्तो हांगा सोंपला म्हणून. हांगा तशें कांयच ना. रस्तो भायर आतां हे सर घटना जाली दुर्दैवान कोणाक कांय जावना ती बरी गोश्ट आहा. पण जर आयज ही दुर्घटना कितें जाल्ली जाल्यार कोण जबाबदार हेका. तेका लागून हांव कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन मागता, गव्हर्मेंटा कडेन मागता, जे PWD ऑफिशियल आहा तेंच्या हाजेर लक्ष दिवपाचें आहा. कारण तेंच्यांनी जे रिफ्लेक्टर लावपाची गरज आसा, सिग्नलां बरी लावपाक जाय. एके वटेन सरकार सांगता शेतां करात जाल्यार दुसरे वटेन शेतकारांक जाय तशें प्रोत्साहन मेळच ना. मडगांव रेल्वे स्टेशना मुखावयले सुवातेवयल्या शेतांक आडे घातिल्ल्यान आके बायसचे शेतकार खुबळ्ळे. आता शेतकारांक तांच्याच शेतात वचपाक वाट उरूंक ना. संबंधित अधिकाऱ्या बरोबर बसका घेवन विशय सोडयता अशें उतर शेतकी मंत्र्यान ह्या शेतकारांक दिला. शेतकारांक शेतां करपाचो सल्लो सरकार दीत आसता, पूण हांगा आपल्याच शेतांनी वचपा पासून आडमेळी निर्माण जातात हाका कितें म्हणप असो शेतकारांचो प्रश्न.
विस्थापीत व्यापाऱ्यांक दिवपा खातीर गोवा स्टेट अर्बन डेव्हलपमेंट एजन्सीन ही सुवात ताब्यात घेतल्या. पूण कितलोसोच तेंप जालो कितेंच बांदकाम सुरू जावंक नाशिल्ल्यान लोकांनी शेतां लावपाक सुरवात केल्ली. अधिकाऱ्यान सांगलें की जे रोयतात शेत ते आपूण केन्ना घेवपाना म्हणून बीजेपीन सांगिल्लें. तेन्ना सुद्दां तांणी सांगिल्लें तेन्ना की आमी शेतां रोयता जाल्यार ते घेवपाना म्हणून. अरे शेतां रोयता मरे पिकिल्या पे आतां आनी पीक काडटात आनी बुलडोजर हाडून आतां शेत काडूंक सोदता. कितें अरे इल्ली काळीज आसा रे तुमकां सरकाराक? कितें आसा तुमकां कांयच ना सरकाराक. ह्या शेतकार अजून पर्यंत शेत रोयता जाल्यार तुमी शेत कशें व्हरता? अरे तुमी व्हडल्या श्रीमंत मनशाची परत दिल्या मरे जागे एक्वायर केल्ले. दाबोळे एअरपोर्टा पार्किंगाक जागो एक्वायर केल्लो तो तुमी रिटर्न केलो. कितले पयशे तुमकां भितरल्या मेळ्ळे खबर ना. वयर दोनापावला 15 दीस सुद्दां जावना दोनापावला तुमी एका श्रीमंत मनशाचे जमीन परती दिली एक्वायर केल्ली रस्त्या खातीर. आमगे शेत जाय तो वचून बाबतें आमचें शेत कोणा दिनाय. आमगे शेत आमकां जाय आमचें पोट भरपा तें सुद्दां तें पयलीं कार केलो न्हू. तें घेवन ते सगळे येन ते शेतां नासताय. आतां तेंगे मनीस येवन ते आनी बाउंड्री बंद कोताय. आख्खें शेत बंद कोताय. रोयलो आहा म्हणल्यार ते बंद कोताय. आतां MLA आसोन आमकां MLA नासलेले पासून आमी MLA कितें हिंचून काडटाय असले प्रॉब्लेम आसले तेणे सॉल्व करपाक. पूण आयज हो लोक इतलो त्रासान पडला. रोयिल्लें शेत ते व्हरोंक सोदताय. इतली जमीन हा बॅरन लँड आहा तुमी थिंक कराय कितें कोताय ते. पूण ही जमीन इतली रोवपाची फर्टायल लँड तुमी व्हरोंक सोदताय आनी तुमी उलय सांगता एग्रीकल्चर कराय. हांगा सुद्दां जर शेतकऱ्यांक जो त्रास जाता किंवा असो ज्या शेतकरी म्हणजे जर ज्या डिपार्टमेंटाक जर एप्रोच जातले तेन्ना ताबडतोब हाजेर आमी शेतकऱ्यांक त्रास जावचो न्हू हाजेर आमी घेवन जे बाकीचे कोण खंयचे यंत्रणा आसा तांकां घेवन बसून शेतकऱ्यांक बसून प्रश्न सुट्यो करतले. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. लायटीच्या भरमसाट बिलांच्या विशयान गोंय बरेच गरम केल्ले. त्या उपरांत शुक्रारा एनसीपीन आनी एक विशय हातान घेतलो. अंजुना पुलीस स्टेशनाचे फाटले वटेन कसलेच टेंडर काडिनासतना आनी प्रक्रिया करिनासतना सबस्टेशन बांदपाचें थारायलां. एनसीपीन ताचे आड आवाज काडलो. एका अपघातात 3 लायनमनांक जीव वगडावचो पडिल्ल्यान वीज मंत्र्यान राजिनामो दिवचो अशें तांणी मागलां. वीज मंत्री निलेश काब्राल आणि ताच्या वीज खात्याक शुक्रारा एनसीपीन बरेच चटके दिल्यात. वीज खात्यात बरेच गैरव्यवहार चल्ल्यात. एनसीपीचो सरचिटणीस संजय बर्डेन थेट आरोप केला. लायटीच्या वाडीव बिलांचेर वीज मंत्री कोणाच कडेन उलोवपाक तयार ना. देखून ताणें राजिनामो दिल्लो बरो अशें तो म्हणटा. पळयात. तुम्ही खबर काढात सब स्टेशन बांधता असताना ते टेंडराचे कॉन्ट्रॅक्ट काढला. कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक दिला का कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिवंक ना. आयल्या बार हेंच्यांनी फायनान्स सांगता गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा ताका खंयसूर सिग्नेचर मारून दिवंक ना. भायल्या बार खंयचे तरी कॉन्ट्रॅक्टाक तेणे हाडल्या आपल्या मर्जीतल्या. कमीत कमी 1.5 ते 2 कोटीचे तेचे एस्टिमेट आसा. तुका कोण विचारपी ना. तू जर पॉवर मिनिस्टर जर झाला तर तुका कोणी केला गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान केला. जर विदाउट टेंडर जर तुम्ही भायल्या बार जर अशी टेंडर काढून दिवं लागली आणि तो म्हणटा आपण स्वच्छ म्हणटा येयल्ल्या फाटी ते फुड्यान जर वचना फुडें तो व्हडली शाणपणां सांगता. हांवें एक दीस ताका फोन केलो. फोनार म्हटले ऑनरेबल मिनिस्टर तुका हांव मेळोवन करता. तो म्हणे कित्याक ते सांग. लायटीचे जाल्यार लायटीच्या बिलाक लागून डिस्कस करूया. आपूण तुका मोलोय हांव मेमोरेंडम दिवंक करता राष्ट्रवादी काँग्रेस. आपूण तुका फोटो दिवचो ना म्हणलो. कित्याक लागून दिवचो ना. ना आपूण फोटो कोणाक दिना म्हणून आमी अपॉइंटमेंट कोणाक दिना म्हणून हे भानगडी करतले. आमी जेन्ना मेळपाक गेले तेन्ना मेळपाक हेजर करिना. एक सत्य घटना आसा. तांकां भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक जर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष खरोखर कितें उलयला जर तेंच्यांनी ताबडतोब राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाक हेचेर उत्तर दिवपाक जाय. एक्सिडेंटाची जबाबदारी ते फॅमिलीची जबाबदारी आणि लायटीच्या हेच्या फुडें कितें जर जाले तो प्रमोद सावंत ऑनरेबल प्रमोद सावंत आपूण गाडयेन सिंगल बसता. तेच्या फुडल्यान एक गाडी तेच्या फाटल्यान दुसरी गाडी आणि आमचो ट्रक ड्रायव्हर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटात 6 जण फाटल्यान उबे रावता. पोटाक लागून रावता आणि हो कोणाक लागून काम करता. आमी टॅक्स फारीक करता प्रमोद सावंतान हेच्या फुडें लायटीच्या ऑफिसान जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची गाडी जर पोल जर व्हरता न्ही ते गाडयेन एकटो मनीस फाटल्यान आसूंक फावना. जर आसलो तर गोंयच्या RTO हांव विनंती करता ट्रॅफिक पुलिसांक उलो करता अक्षरशः ड्रायव्हराक आणि गव्हर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या नावार गाडयो आसता न्हू तांकां तुमी चलन 50,000 वर दिवपाकूच मागता. हे अशें जर आमी करीत तर खंय तरी सुदारणा येतली. बोरयेच्या विशयाचेर वीज मंत्री उलयलो. पळयात. एज गव्हर्नमेंट प्रयत्न आसतलो की तांकां जो एक्ट ग्रेशिया पावपाक जाय ते आमी इमिजिएटली पावयतले. प्लस तेजे बाकीचे गोश्टी करपाक जाय जशें आनी कितें जर करपाक जाय तेजे फॅमिली खातीर तेय करतले.
आनी मागीर तेंचे कॉम्पन्सेट जॉब फॅमिली मेंबरांक भितर दिवपाचो तोय प्रयत्न CMन ऑलरेडी डिसायड केल्लो आहा करपाक बेगीन. प्लस आमचे जे आतां जे स्टाफ इंजर्ड आसा तेंचे खातीर आमी ऑलरेडी ते एक पोस्ट केल्लो आसा, तांकां कितें प्रॉब्लम जावपाक जायना म्हणून. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. अर्दो पावस काबार जाला आणि मडगाव पालिकेन बोड्डे वाठारात गटारां निवळ करपाचे काम हातीत घेतला. गटारां निवळ करात अशी मागणी थळावे लोक करीत आयल्यात, पूण मडगाव पालिकेन पावसा पयलीं कांयच केलें ना आणि आता त्यांनी हे काम हातात घेतला. इतिहासीक दृश्टीन महत्वाच्या आशिल्ल्या बोड्डे वाठारात मडगाव पालिकेन गटारां निवळ करपाचे काम हातीत घेतला. हे काम पावसा पयलीं मे म्हयन्यात करपाक जाय आशिल्लें. गटारां कोयरान भरिल्ल्यान उदक सारकें वचना, देखून हे उदक रस्त्या वयल्यान व्हांवता आनी गाडयो चलोवप्यांक त्रास जाता. कोणा सांगलें कोणचोय नाही आणि आता मनसूर काबार उदक येवन कोगले गेले, आज ते येयले क्लीन करपाक. हे आमी सांगलोलें, पयलीं देखून सांगिना, कौन्सिलरा देखून सांगिल्लें, पूण कांय एक्शन जायना. आतां कपलां भितर देखून उदक भरता, ते कोण चोयता? एक्शन घेना. आनी तोच कचरो म्हाजी भितर वयता, हो कचरो केदो काटाय तो चोया. आतां बरो पावस येयना तो कचरो परतो वयता. आमगेलो हो हेरिटेज झोन, ह्या हेरिटेज झोन आमकां इतले हिंगा त्रास जाताले उदक भरोन. आमी कितलेदां कंप्लेन केलें म्युन्सिपालिटीक, वचोन ह्यो खडय क्लीन करपा देव, हिंगे पायप आसा ती क्लीन करया म्हणून. इंजिनियर येवन गेले, खूब जाण येवन गेले, ते केन्ना हें करना. आतां पावस काबार जावपा येयलो, पावस काबार जावपा येयल म्हणटकच हे आतां पळय हिंगा खडय क्लीन करपा येयले. ह्या म्युन्सिपालिटीन म्हाका दिसता हें करपा जाल्यार पावस स्टार्ट जावचे पयलीं अशें जाय ते पळय आजून थंय उरलो आहे खडय, तो तेचे आजून फ्लड जायत आसता. ते माती काडटाय आनी ते वयर दवरताय. ती माती आनी 8 दिसान व्हरपा येतले ते, कित्याक हेजी पयलीं थिंगाय तशी माती दवरलेली, ती हांव वचोन सांगतकच ते मागीर व्हरपा येयले एक बेगान. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. होम क्वारंटाईन जाल्ल्या कोरोना पेशंटांच्या घरांनी पुरयतांनी वचचे न्ही, तशेंच पुरयतांचेर त्या देवस्थान समितींनी वा मंडळांनी कसलेच तरेची सक्ती करची न्ही. उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकरान मागला. साश्टी आणि काणकोण तालुक्यातल्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे तयारे खातीर घेतिल्ले बसकेत तो उलयतालो. सार्वजनिक गणेश आणि घरातल्या गणपतींच्या बाबतीतले नेम आणि तयारी जाणून घेवपा खातीर बाबू कवळेकरान सालसेत जिल्लोधिकाऱ्याचे कार्यालयात बसका घेतली. गणेश मंडळांचे पदाधिकारी आणि पुरेत हजर आविल्ले. जाता जाल्यार मंडळांनी उणे दीस गणपती दवरचो, महानैवेद्य मिरवणुको काडच्यो न्हय अशें बाबून सांगलें. सीएमा कडेन चर्चा केल्या उपरांत फायनल SOP कळयतले अशें ताणें सांगलें. पळयात. सगळे पयलीं जाणून घेतले की तेमी कमिटीनी कशें डिसिजन घेतलें आसा की ह्या वर्साक जे ह्या महामारी भितर, हे पॅन्डेमीक वर्साक आनी ह्या सिच्युएशना भितर तुमी तुमच्या कमिटीनी पयलीं कितें डिसिजन घेतले आसात हे सगळ्यांक वन बाय वन सगळ्यांचे आमी पयलीं तांकां आयकून घेतलें. आनी मागीर काही प्रमाणाक आमी तांकां सांगलें की फायनल SOP जरी अजून जाली ना, पूण जाल्यार सुद्दां जे चड दीस गणपती न दवरता, जे कमीत कमी दिसा भितर म्हणजे 1.5 दीस गणपती जावचो किंवा तातूंत भितर महानैवेद्य जावचो न्ही, मोठी मिरवणूक जावची न्ही, लोकांनी गर्दी करची न्ही आनी सगळे ते परत प्रिकॉशन घेवचे. सगळे वेगवेगळ्या भागांतल्यान सावथांतले जे पुजारी येयल्ले आनी खास करून जे तेंचे म्हणजे आमचे पुरोहीत जे येयल्ले तेंचे ओपिनियन आयकून घेतले की तुमी गांवांनी वयतात, तुमी बाकीचे कडेन चवथीचे हांगा आनीकय तुमचे एसिस्टंट आसात, बडमाम आसात, ते गांवांनी धाडटात, घरान धाडटात. थंय सुद्दां तुमी कशें प्रिकॉशन घेवपा जाय, कितें तुमी तुमची तयारी कशी जाल्ली आसा की तुमी भाविकांक कशें सांगलें आसा तेंचे आयकून घेतलें. तांकां आमी सांगलें की थंय तुमी वयता आसतना केअर घेवपाची गरज आसा. जेन्ना काही घरांनी आतां आयज पॉझिटिव्ह पेशंट आसले ते होम क्वॉरंटायन जाल्ले असतात, थंय शक्य त्यो तुमी वचपाक फिजिकली वचनासतना वेगळी म्हणजे इलेक्ट्रॉनीक वेगळी हे करून माध्यम हे करून तुमी हे करपाची गरज आसा. की काही कडेन लोक जे असतात ते कमिटी असता किंवा त्या भागाचे जे आमचे पुरोहित किंवा बाकीचे बडमाम असतात तांकां काही लोक इन्सिस्ट करतात तुमी हे करपाकच जाय, तुमी बडमाम जे आसात तुमकां आमी दवरलात, कमिटीन दवरले आसा, तुमी ते करपाकच जाय, हे करपाकच जाय. तेन्ना ना जाल्यार तुमी जर करनात जाल्यार तुमकां आमी दुसरी बडमाम हाडटले. अश्यो काही हे करपी लोक आसात ते अशें करची न्हू ह्या लोकांनी मागता. म्हणजे हे सगळो विचार जो आसा सगळ्यांचे म्हणणे आमी आज आयकून घेतले आसा. आनी हे सगळे म्हणणे आयकले उपरांत
आमी सगळे नोट डावन केल्ले आसात. हांव सीएमा कडून ते डिस्कस करतलो आनी सीएमा कडेन डिस्कस केले उपरांत फायनल SOP खातीर थरतली. चवथी खातीर वेगळो SOP अजून येवंक ना. चवथी निमतान भायल्यान पेडणे येवपी लोक जर बरे भलायकेचे आसत जाल्यार तेंचेर कसलेंच बंधन आसचें ना, पेडणेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान सांगलां. चवथी वेळार भायल्यान येवपी लोकांचेर कितें आळाबंद आसतलो असो प्रश्न गोवा 365 पेडणेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याक विचारिल्लो. जशी आमची नागपंचमी ती भायर येतलो ताका सेपरेट SOP खंय अजून काय येवंक ना. आनी म्हाका दिसना की बाबा भायर येयल्लो मनीस आनी आमच्या गांवांत जो कोणी भोंवता पळय जो आरोग्य ज्याचें आरोग्य बरोबर आसा तेजेर कितें रिस्ट्रिक्शन आसतलें म्हाका दिलें हितूनच्यान काय दिसना. गोवा 365 खातीर सालसेच्यान रमेश नायक रावत आनी पेडणेच्यान संदीप कामोलकार. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.